जाणटेल्यांनी जपून दवरलेल्या गाड्याचेर गणपती विसर्जनाक व्हरपाची परंपरा टॉक करंजाळेच्या गणेश भक्तांनी तशीच जपून दवरीत आसा। बिरेस्तारा दिसा 1.5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन केले। सुमार 60 वर्सांच्यान ही परंपरा अशी चालूच आसा। आताच्या आधुनिक काळांत लेगीत सगळे भाविक आपल्या गाडयांनी ह्या गणपती विसर्जनाक घेवन वयतात, तर टॉकाचे भाविक आजून मेरेन तांच्या परंपरेचे जतन करतना दिश्टी पडटात। सुमार 3.5 किलोमिटराची ही वाट चलोन टोका वयल्यान तिसूय गणपतीक गाडयाचेर बसून दिंडीच्या तालार नाचयत गाजयत गणपतीक विसर्जनाक थळा व्हरतात। पार्ट जाए कोणा काय पार्ट जाए ना ना गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या अरे बाप्पा मोरया। पयलीं ते गोरवांची गाडो आसता पळय तेजेर ते 5-6 गणपती पावयताले। तेजे उपरांत हळू जेन्ना गणपती वाडले तेंच्यांनी केळ्यांच्या गाड्याचेर विसर्जन करपाक वापर केलो। तेजे उपरांत मागीर तेंच्यांनी चिंतलें की आनीक गणपती वाडत आसा तर हो केळ्यांचो गाडो पावना तर हेका कितें तरी उपाय करचो पडटलो आनी तेंच्यांनी 4-5 जाणांनी मेळोन जाणटेले आमचे आसलेले पळय तेंच्यांनी 4-5 जाणांनी मेळोन उपाय कळ्ळो की हो ते लोखणाचो गाडो करुया जेचेर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं येता। तर तेंच्यांनी ते त्या टायमार विचार केल्लो जवळ जवळ 55-60 वर्सां पयलीं आनी त्या विचाराक तेंच्यांनी कितें केली खंय तरी 5-6 जाण मेळोन तेंच्यांनी विचार येयलात तर हें करून पळोवया घडटा कशें काय कितें तेंच्यांनी केलो त्या टायमार आनी तो गाडो आयज पासून आमी वापरता 10 जाण जवळ जवळ 30-31 गणपती आसा आमचे। आमी वर्सान वर्स उमेदीन आसा सामके कित्याक एकूच एक गाडो खुबशे लोक पळयत आसता गाडयो थांबयता थोडे लोक गाडयांच्यान भायर पडटा सो आमकां बरें दिसता खुबशे लोकांक एक वेगळेंच कशें कित्याक सगळे लोक ट्रकान घेवन जाल्ले आनी आमी आमचो एक 50-55-60 ह्या वर्साचो भितर जो गाडो आसा एक नेमें कितें तरी लोकांक पळोवंक मेळटा पणजेन जें आमकां बरें दिसता मनाकूय बरें दिसता आमकां आनी आमी तें टिकोवन दवरूंक सोदता।